friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आज 14th of November, ओके. आणि आता मॉर्निंग माजो ब्लॉग स्टार्ट करता. मॉर्निंग म्हटल्यार जाले आतां 11 o'clock आणि आयज चिल्ड्रन्स डे, ओके. सो भुरग्यांक सगळ्यांक तुमकां हॅपी चिल्ड्रन्स डे. बाबाक आयज स्कॉलाक पावयला कित्याक आयज तांच्या स्कॉलान हा चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेशन आणि आयज ताका येल्लो घालपाक लायिल्ले, सो येल्लो डे आयज, ओके. सो ओडो पावयला ताका स्कॉलान 9:30 व्हरोन. सांगपाचें म्हटल्यार फ्रेंड्स, आयज म्हाका एक हा शूट, ओके, दॅट इज इन दी आफ्टरनून. पयला आसलें फाटल्या ब्लॉगान हांवें सांगलेलें तुमकां की म्हाका रिकॉर्डिंग हा म्हण सॉंगाचें. सो येस, तेचे आयज म्हाका शूट हा. कहलें सॉंग आनी केन्ना रिलीज जातलें बीन पळय त्या म्हज्या अपकमींग ब्लॉग्सांनी तुमकां सांगतलें, ओके. आतां हांव तें तुमकां सगळें रिवील करिना, सो ताका लागून येस आतां म्हाका म्हज्यो थोड्योश्यो वस्तू रेडी करून दवरूंक जाय कित्याक बाबाक हाडले उपरांत लंच करून आमी रोखडीच भायर सरतलीं. थिंगा लागींच ती आमकां एक्चुली शूट हा, कित्याक म्हाका शूट बेगीनूच कंप्लीट करून घरा कडेन वचपाक जाय. सो ताका लागून कित्याक मामी येयल्ली आहा न्हू म्हजी, सो आमी ग्रॅनीच्या घरा वयतलीं, दॅट इज म्हज्या मामायच्या घरा वयतलीं. 9 दीस तेस आसता न्हू पळय तो करपाक, म्हणजे आयज फर्स्ट डे. सो थिंगासर वचपाचें आमी, मामी हांव आनी भयण बी वयतलीं. सो ताका लागून म्हजें शूट कंप्लीट करतलें हांव फास्ट आनी ताच्या उपरांत आमी थिंगासर तेर्साक वचपाची. 6:30 तेस तो, बट स्टील म्हाका हिंगासर मागीर वयता मागीर शूट करता, मागीर म्हाका ट्रॅवलिंगूय टायम आहा घरा वचपाक घालतना. सो ताका लागून हांव बेगीनूच वयतलें मातशें, शूट म्हजें कंप्लीट करतलें बीन आनी ताच्या उपरांत मागीर घरा वचपाचें, ओके. येस, पळयता हो ब्लॉग तुमकां केन्ना पावतलो तो म्हाका खबर ना, बट ट्राय करतलें बेगीन अपलोड करपाक, कित्याक तुमी जाणा हांवें न्यू ब्लॉग्स घालिना म्हूण. हाय गायज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, तुमकां थांबनेलार पळोवन कळ्ळां आसतलें आयचो ब्लॉग केचे वयर जातलो पळय तो न्हू. सो येस, आयज 14 नोव्हेंबर आनी सगळ्या भुरग्यांक हॅपी चिल्ड्रन्स डे. आनी येस, आयज बाबा स्कॉलाक गेला, सो ताका ओडो ड्रॉप करून येयला 9:30 स्कॉलान, कित्याक आयज ताका स्कॉलान प्रोग्राम हा चिल्ड्रन्स डेयाचो. सो आयज ताका येल्लो घालून यो सांगलेलें. सो तो आयज हॅपिली गेला सामको स्कॉलाक. आनी आयज न्हू फ्रेंड्स म्हाका एक खास शूट. तुमी लास्ट ब्लॉग्सांनी पयला आसतलें, तुमकां सांगलेलें की हांव रेकॉर्डिंगाक येयला म्हूण सॉंगाच्या. सो येस, तेचे आयज शूट हा म्हाका आफ्टरनून टायम. सो आयज हांव शुटाक वचपाचें. सो आतां म्हटलें कितें हांव ब्लॉग स्टार्ट करतलें आयच्या दिसाचो आनी तुमचेशी शेअर करतलें आनी तुमचेशी मातशें उलयतलें बी म्हूण. सो आतां म्हजें रेडी करता वस्तू सगल्यो, लायक म्हाका कितें कितें जाय ते आउटफीट आनी सगळें रेडी करून दवरता हांव, कित्याक 12:30 बाबा हाडपाक वचपाक. सो बाबा काडल्या उपरांत मागीर बाबा फाटल्यान मातशें बिजी जाता न्हू, बाबा घरा हाड, लंच दी, सगळें करता बी म्हटल्यार. सो ताका लागून आनी म्हाका मातशें शुटाक बेगीनूच वचून शूट बेगीन काबार करून म्हाका घरा कडेन वचपाक जाय म्हज्या, दॅट इज आल्दोना, कित्याक तो 9 दीस तेस आसता न्हू. सो ताका लागून आयज पयलो दीस, सो ताका लागून आमी तेर्साक वचपाचें आमच्या मामायच्या घरा कडेन. ताका लागून हांव भायल्या भायर शूट जाल्या उपरांत थिंगासर वयतलें, ओके. सो येस, आतां म्हजें सगळें रोप बी काडटा, रेडी करता आनी दवरता बाबा येवचे पयलीं. आनी हांव पळयता तुमचेशी थोडे थोडे क्लिप्स शेअर करता, मागीर म्हाका शूट करूंक पॉसिबल जाता जाल्यार शुटिंगाक वयता पळय तेन्ना. सो चलो, हांव तुमकां न्हू फ्रेंड्स मागीर मेवता आफ्टरनून टायम, जेन्ना शूटाक वयता पळय तेन्ना रेडी बी जाता आनी मागीर तुमकां आफ्टरनून टायम घरा कडच्यान भायर सरता न्हू तेन्ना मेवता, ओके. पळयता, ट्राय करतलें शूट करपाक थिंगासर, ओके ओके. सो चलो, मागीर आफ्टरनून टायम मेवता तुमकां. सो हांव तुमकां म्हजो आउटफीट दाखयता, ओके. आयज शूटाक हांव कितें आउटफीट घालता पळय तो. सो हिंगासर हा फॉर्मल पॅन्ट, ओके, ब्लॅक फॉर्मल पॅन्ट. आनी हिंगासर हांवें घेतलो ग्रीन, लायट पिस्ता ग्रीन समवट तो शर्ट, ओके, 3/4 स्लीव्स. सो ब्लॅक फॉर्मल पॅन्ट आनी हो शर्ट घालतलो, ओके. सो फ्रेंड्स, हांवें तुमकां ओडू सांगलेलें पळय स्टार्टींग ऑफ द ब्लॉग की हांव शूटाक वयतलें म्हूण म्हज्या सॉंगाच्या. सो येस, हांव रेडी बी जावन लोकेशनाचेर येयला शूटाक, आतां जस्ट पावल्या, ओके. आतां वयता, आमचें शूट स्टार्ट जातलें न्हू. सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, आतां न्ही इवनिंग जाल्या, ओके. आनी
जे भाशेन हांवें तुमकां ओडो सांगलेलें की हांव शुटाक वयता म्हूण. सो येस, हांव शुटाक बी वचून येयलें. एक्चुली ओडो येयल्लें हांव, बट तेजे उपरांत हांवें कांय व्लॉग बी कांय करूंक ना. सो आतां व्लॉग कंटिन्यू करता. सो घरा कडेन येयलें आनी हांवें चेंज बी केलें म्हजें आउटफीट. ओके, आनी शूट बी सगळें बरे भशेन जालें. वन सॉंग आउट जाल्या उपरांत हांव तुमकां सांगतलें. ओके, सो आतां हांव रेडी जालां वचपाक म्हज्या घरा कडेन आल्दोना. कित्याक तुमकां एवढो सांगलेलें पळय म्हाका इवनिंग टायम आतां तेरसाक वचोंक जाय मामाईच्या घरा कडेन. सो तेका लागून ओके. सो येस, आतां आमी भायर सरता आनी तुमकां हांव घरा कडेन वचोन मेळटा. आनी तेच भाशेन आयज चिल्ड्रन्स डे बी, भुरग्यांचो दीस. सो आमच्या बाबाक इस्कॉलान तेंच्यांनी एक फ्लावर करून दिला. ओके, तेजो फोटो लावन मोदें. सो तुमकां दाखयता हांव, ते तुमी पळयात. ओके, सो हे फ्लावर तेका केला इस्कॉलान टिचरींनी. ओके, आनी केला बरें दिसता पळोवपाक फोटो घालून. आनी तेच भाशेन त्या दिसा तांकां दॅट इज वेनिसडे आहलें ड्रॉइंग आनी क्राफ्ट करपाक. ओके, सो त्या दिसाय ताणें ड्रॉइंग आनी क्राफ्ट केल्लें. ओके, सो ते म्हाका टिचरीन दिला तेजें. सो तेजो हांव तुमकां फोटो घालता हिंगासर. ओके, सो ते तुमी पळया. ओके, सो भुरग्यांचे आतां हेत आसतलें स्कॉलांनी न्हू क्राफ्ट आनी ड्रॉइंग बी सगळें तांकां हे भाशेन एक्टिविटीज बी कितें कितें आसतात तांकां. सो तांकां आयज हें आहलेलें आनी प्रोग्रामूय आहलो दिसता तांकां इस्कॉलान आयज. ओके, सो येस, बाबाचो फोटोय घालता. फ्लावर घेवन हांवें फोटो काडला बाबाचो. सो तो हांव मागीर घालता. ओके, सो ते तुमी पळया. बाबाचें बॅग पॅक करतालें घरा कडेन वचपाक. ओके, दिसाचें खावपाक बी कितें कितें घेवपाचें आनी तें घेतालें हांव. ओके, सो चलो आतां पॅक बी करता, बाबाचें बॅग रेडी करता आनी आमी भायर सरता. सो फ्रेंड्स, आमी घरासान भायर सरलीं. ओके, आनी आतां ऑन वे रावले आमी. दॅट इज मोड्डार येयल्ली. कित्याक आयज 14 नोव्हेंबर न्हू चिल्ड्रन्स डे. सो बाबाक एक ल्हानसो गिफ्ट घेवपाक रावले आमी. ओके, आंतोनियो गेला हाडपाक. हांव वचोंक ना, म्हणजे हांव आनी बाबा वचोंक ना, आमी गाडयेनूच रावल्या. आंतोनियो गेला तेका हाडपाक. ओके, आनी बाबा हाय हांगासर तुमकां मेळयता. बाबा, कम हियर, से हाय टू एवरीवन. कम हियर, से हाय. आयज तो खूब हॅप्पी आनी एक्सायटेड आहा. आनी स्कॉलानूय आयज तेका टिचरीन गिफ्ट दिला धाकटोसो. एनिमल येतात न्हू धाकटी धाकटी, सो तसले एनिमल्स येयला तेका. ना रे बाबा. सो आंतोनियो येयल्या उपरांत तुमकां बाबाचें रिएक्शन दाखयता. आंतोनियोन गिफ्ट हाडला तो पळयल्या उपरांत. क्रेनूच हाड सांगलें तेका हांवें, बिकॉज ताजी क्रेन म्हणल्यार फेवरेट न्हू. सो क्रेनूच हाड म्हटल्यार तेका हांवें. सो पळोवया कितें घेवन येता आनी कितें पळय तें. ओके, सो वान्स येयल्या उपरांत तुमकां दाखयता बाबाचें रिएक्शन. सो फ्रेंड्स, अजून हांवें म्हापसा बाबाक कार घेवंक ना, कित्याक थिंगासर बऱ्यो नासलेत त्यो गाडयो खंय. सो तेका लागून. ओके, मागीर आल्दोना टॉय शॉप आहा पळय थिंगासर चॅक करतली आमी. ओके, आनी थिंगासर मागीर घेवन दितली तेका. आनी आतां ऑन वे हांव रावलें एट क्रीम चौक. ओके, कित्याक म्हाका जाय आहलें आल्मंड क्रॉसन. सो तेका लागून तुमकां दाखयता हांव. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू ऑन वे रावलें नॅशनला क्रीम चौकान, बिकॉज म्हाका जाय आहलें हे आल्मंड क्रॉसन. ओके, वन ऑफ माय फेवरेट. सो ते 2 बाय केल्या. नेवपे बाबा क्रॉसन एन्जॉय करता ना रे बाबा. बाबा, तुका लायक क्रॉसन? यू लायक इट? ओके, सो तुमकां मागीर मेळटा. 2 क्रेनी घेवन येयला तो आतां. चिल्ड्रन्स डे गिफ्ट तेका दाडान दिला ताच्या. ना रे बाबा, वॉट यू गॉट रे? तरी तेका आनी कितें कितें जाय तेका दिसता तें. गिव मी रे वन. एक दी रे म्हाका. गिव मामा. हां, धाकटी ती व्हडली ती दी मरे म्हाका. हो बुके न्हू म्हजे भयणीन केल्लो. ओके, ते फ्लावर्स बी कोत्ता. सो हो ताणें केल्लो. आनी ताचे उपरांत हांव तुमकां हिंगा सांगतालें की बरी रेड स्काय येयल्या म्हूण, कित्याक आमी तेन्ना भायर सरतालीं वचपाक मामायंगेर. हिंगासर म्हज्या मामागे चेडूं आनी बाबा दोगांय क्रेनी घेवन हेंवतालीं हिंगासर. सो हांवें तो धाकटोसो क्लिप काडला, तो तुमी पळया. आनी तेजेरूच हांव म्हजो ब्लॉगूय एंड करता. ओके,
इफ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, मागीर चॅनलाक सबस्क्रायब करा.